मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की देवाच्या मोगाचो विश्वासी गोवाय कशी आमी जिवंक जाय. आनी वाचपां आमकां दाखोवन दिता कशे भाशेन पाग्योन पावलू, जो आयज धर्मदुताच्या इतिहासान आमी आयकलेलें आसा, तो जेजूचो गोवाय जाता आनी वेगवेगळे देशांनी वचोन ताची बरी खबर तो परगोडटा. आनी आतां जेन्ना तो जाणट्यां बरोबर आसलो तो तांकां परत उगडास कोत्ता. जें कितें तेणें अनुभवलें तेंच तो दुसऱ्यांक दिता. म्हटल्यार तेणें देवाचो मोग भोगसणें अनुभवलें आनी तोच मोग आनी भोगसणें तो आनी बरी खबर दुसऱ्यांक तो परगोडटा. आनी तो परगोडटा म्हणूनच ताका बोनकोणींतूय घालून जी पिडापीड ताका येवपाक आसली ताची भास ताका जाता आनी हें तो आमच्या मुखार दवरता. म्हळ्यार तो आमकां उगडास कोत्ता की जेन्ना आमी जेजूचे गोवाय जाता, जेजूचे साक्षी जाता, जे परी जेजून सोंसलां तशें आमकांय सोंसचें पडटलें. आनी तशेंच शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू दाखोवन दिता कशे भाशेन तो आपल्या बापायचो गोवाय कसो ह्या संवसारान जियेलो. जें कितें तेणें आपल्या बापाय कडच्यान शिकलें तेंच ताणें ते पोरचेक दिलें. आनी तो आपले पोरचेचो हुस्को आसा म्हणून तो म्हणटा हांव तांचे पासत मागता, संवसारा पासत न्हय. म्हटल्यार तो दर एका मनशाक आपणाशी दवरूंक सोदता जाणी ताका अनुभवला. तो जरी तर आमी जेजूचे गोवाय जातले जाल्यार आमी पयले सुवातेर विश्वास दवरूंक जाय जेजूचेर. कित्याक गोवाय म्हटल्यार जें कितें आमी शिकलां, तो जे पवित्र आत्मा आमकां शिकयता तें आमी आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी दाखोवन दिता. तेन्नाच आमी जेजूचे गोवाय जाता. पूण आमी असलो वावर करूंक पावतले जेन्ना आमी ताचेर विश्वास दवरता. आनी हो विश्वास कसो येता देवाचेर आमचो, कित्याक आमी देवाचो मोग आनी भोगसणें आमच्या जिवितान अनुभवला तेन्नाच. जे परी बागयोन पावलून अनुभवले, जे परी जेजू दाखोवन दिता कशे भाशेन तो आनी बाप एक, आनी जें कितें तो शिकला तोच ते आपल्या बापा कडेन शिकला तो दुसऱ्यांक दिता. हेच आमकां आमी करूंक देवाची कृपा आमी सांत मागुया.